सभापती रमेश तवडकर हांचे विरोधक म्हण ह्यान फुडें नेटान काम करतले अशें गोंयकार संघटनेचो पदाधिकारी विकास भगत हांच्यांनी काणकोणां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां। सोशल मिडियार तवडकरा संदर्भात मार्मीक टिप्पणी फॉरवर्ड केल्ले खातीर काणकोणचे आमदार तवडकर हांचे खासगी ओएसडीन दोग जाणांचेर पुलिशीन कागाळ नोंद केल्या। तवडकरान कार्यकर्त्याचेर कागाळी नोंद करून तांकां भिवोवपाचो यत्न करचो न्हय म्हण विकास भगत उलयला। RDX गो खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकार। तुमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी एक मोठो कांड काणकोणा भितर घडलो, तो म्हळ्यार लाकडाचे काडा जाका वूड स्कॅन्डल म्हणटात। त्याच वेळाचेर गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे ते कांड जाले उपरांत वेगवेगळे पोस्ट, वेगवेगळे व्हिडिओज, वेगवेगळे मिम्स सगळे येवपाक लागले आनी ताजोच एक भाग म्हणून लॉयडा कडेनूय मिम्स आयले, ताजे कडेन आयले, ताणें ते फॉरवर्ड केले। कारण लाकडाचो कांडाचो कितें गैरवार जाता तेजेर हांव तुमकां प्रामुख्यान सगळी म्हायती दिता। ताणें ते फॉरवर्ड केले उपरांत पुलीस स्टेशना वयल्यान लॉयडाक आनी ताका फोन आयलो की तुमकां पुलीस स्टेशनार आपयल म्हणून। आमी ताका PIक फोन केलो की तूं कॉल लेटर काड, आमी येतात म्हणून। पूण PI म्हणपाक लागलो तुमकां कॉल लेटर काडना, तुमी हे आपूण येवन वचा म्हणून। आमी गेले, मेळ्ळे आनी आमी थंयसान PIक सांगलें काय ना, तुमचेर म्हणपाक लागलो कंप्लेन केला। कंप्लेन कोणी केला तर राजेंद्र बोरकार, जो प्रायवेट सेक्रेटरी टू ऑनरेबल स्पीकर गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, सभापती महाशयाचे OSD राजेंद्र बोरकारान कंप्लेन केला। कंप्लेन कितें म्हण केला की हाणें ताय पोस्ट घातलो। आता पोस्ट घातले ही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा आमी। हो देश लोकशायेचो व्हड लोकशाय आसलेलो देश म्हण आमी मिरयतात। पयलींच आमचे देशाचे पंतप्रधान USA भितर गेल्ले, त्या वेळाचेर ताणें व्हाईट हाऊसा भितर पार्लमेंट मेंबरांक जेन्ना तो संबोधीत करतालो ताणें सांगलें की देशाक संवसारांत व्हडली लोकशाय आसलो देश हो अमेरिका आनी भारत म्हणून। जेन्ना मिरयता तुमी सांगतात की लोकशाय आसलेलो देश, कारण लोकशाये भितर लॉयडाक आनी चेतनाक तें स्वातंत्र्य ना काय कितें, किंबहुना आमकां तें स्वातंत्र्य ना काय कितें। आनी जर कायदे करपी मनीसच जर कायदे मोडपाक लागले आनी ताजेर जर आमी आवाज उठयलो जाल्यार आमी कितें चूक केली। जर कायदो घडपी मनीस कायदो मोडटा तेन्ना आमी न्याय मागप कोणा कडेन, हो प्रश्न आसा म्हाका सभापती कडेन। दुसरें, हो आमच्या भुरग्यांचेर कंप्लेनी घालता। कंप्लेनी घालून आमकां तो आमचेर भुरग्यांचेर दडोवपाचो प्रयत्न करता, कितें गुन्हो केलो म्हणून। आनी तुवें कितल्योय साबार कंप्लेन केल्यो म्हणून आमी भिवचे ना। म्हजे स्वताचे 7-8 कंप्लेनी आसात, कोळशाचो आसात, वेगवेगळ्यो केसी आसात म्हाजेर। ऑफिसराक आमी थंय लॉक घातलो म्हणून आमचे कंप्लेन जाली, पूण खंय तरी कामाक स्टार्ट जालो, नेट आयलो। पण आमी आमच्या भुरग्यां बरोबर ठाम रावतले। केदेंय वेळी संकट येयलें जाल्यार संकटाक आमी तोंड दितले, आमी भिवचे नात, आमी पळोवन वयचे नात। ह्या मनाची तयारी दवर, ह्या फुडल्या 3-4 वर्सां भितर एक विरोधक ह्या नांवान जी भुमिका आमी करपाक जाय ती आमी करतलेच, आमकां तूं आडोवपाक शकचो ना। मीम जेन्ना हांवें फॉरवर्ड केलो, सो हांव न्हू खंयच्या तरी प्लॅटफॉर्मार येयलो तो एक मीम, तो जेन्ना फॉरवर्ड केलो म्हाजेर डायरेक्टली अटॅक केलो। म्हाका पुलीस स्टेशनार व्हेलो आनी आयज आमकां हितूंत आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान हें धाडलां, शो कॉज नोटीस धाडला। सो हांव इतलेंच म्हणून सोदतां, आय बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम, वॉट एवर दे डिसिजन दे मेक, आय नो दॅट इट विल बी जस्टिफायड, बट दीस इज समथींग वीच इज हर्ट मी अलॉट। म्हाका सारकी दूख भोगला, कित्याक आमी एज आर्टिस्ट जेन्ना येता क्रिएटीव पॉयंट ऑफ व्ह्यूवान येता, आमकां आर्टिस्टांक व्हेरी क्रिएटिवली आमकां दिसता तें आमी घालतात। वी डोंट अंडरस्टँड पॉलिटिक्स, वी डोंट अंडरस्टँड पॉलिटिकल पार्टीज, वी डोंट अंडरस्टँड एनीथींग। आमकां फकत दिसती पडटा क्रिएटीव, दिसती पडटा लोकांची दूख आनी ती आमी एक्सप्रेस करूंक सोदता थ्रू आवर वे। ह्युमर जावं तो फकाणांनी जावं, ओ कितें नाटकांनी जावं, तियात्रांनी जावं, म्युजिकांतल्यान जावं, ती आमी एक्सप्रेस करूंक सोदता। आतां हें आमी एक्सप्रेस करूंक सोदता तेन्ना जर तुमी आमचें हें बंद करूंक सोदता, देन आय डोंट नो वेर इज आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच।